pole toyeta pasailo surmonda pole toyeta pasailo surmonda dirgiyat pesoda sorgondarioचो जालो तुमची कोत काटलो तुमचो बारू बारतलो हो पळे तो येता बासायलो सोरगोंडा हो पळे तो येता बासायलो सोरगोंडा सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आमची तुका कृपा दिवं. ही मिसाची भेट आमी सुरू करुया पवित्रित्वेच्या नांवान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्या क्रिस्ती येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक वो संतोशाचो आयतार म्हणटा. आयचो विशय वचात मागलोल्यांक फावो तें करून खुशालकायेन आयती रावात. ह्या सेवा धर्म आमकां जिविताची दर एक घोडी संतोशान जिवंक आपयता. दुखाच्या वेळार देव आमकां निवारतलो हो बरवसो धरून खुशाल जावंक आपयता जाल्यार सुखाच्या वेळारूय ताचे बरेपण नियाळूंक खुशालकाय जावंक हुस्कायता. आमी खरेंच संतोशी जातल्या जाल्यार देवान आमकां दिल्ली देणी देवाच्या आनी पेल्याच्या बरेपणाक वांटूया. देवातांय आमची खरी खुशालकाय आसा म्हूण वळखून घेवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक्सपोजिशन कमिटीन खेरीत भाशेन 3.5 वरांचे मीस फोकोलार मुवमेंट ह्या सोम्यान फुडारीपण घेवपाक थारायलां. आनी ह्या पासत फोकोलार मुवमेंटाची भाव भयणां ही मिसाची मांदावळ करूंक आदार दितात. जायते जाणांक घोडये फोकोलार म्हळ्यार कितें एक घोडये विचार मनांत आसत. थोडे फावटी फोकोलार आसा तें फोकलोर जाता, कित्याक सारकी समजणी ना जावन. फोकोलार हें उतर खेरीत भाशेन हो मुवमेंट जावन आसा देवान ह्या काळाक दिल्लो एक देणें. हें देणें खेरीत भाशेन आयच्या समाजांत अदीक एकवट हाडपाक, द स्पिरिच्युअलिटी ऑफ युनिटी. आनी हो एकवटा वरवीं देवाचें राज पवित्र पुस्तकाच्या भोव करून शिव वर्तमानाच्या आदारान अदीक दुसऱ्यांक समेस्तांक पावोवंक. आमच्या गोंयांत ह्या मुवमेंटाचे जायते वांगडी आसात. साबार सुवातांचेर जशे परी पणजे, मडगांवां, वास्को, म्हापसा, तशेंच
राशोल आसोलना आनी जायते दुसऱ्या गांवांनी. आनी खरीत भाशेन दुसऱ्याय भारताच्या दुसऱ्याय गांवांनी जशे भशेन बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, केरला, त्रिची हे खरीत भाशेन जायते जोमे आसात. आनी देव क्यारा लुबीक हाचे वरवीं आमकां उजवाड धाडटा आमी जियोंक आमचें जिवीत अदीक शुभ वर्तना प्रमाणे करूंक. that our life may be according to the gospel teaching. आनी आयची वाचप आमकां बागेवन सान फ्रांसीस शावेराचे द्रेलिकेचे ह्या आमी भोजन करतना खरीत भाशेन आमकां एक उजवाड आमकां एक इन्स्पिरेशन आमी अदीक आमचें भावार्थाचें जिवीत आमी नव सोरूंक. आनी जायते फावटी आमी चुकता आनी ह्या पासत जायते फावटी भिरांतीन उवांगडे चिंतनेन आमी फाटीं उरता. पूण आमची भियोंक देवाचें उतर आमकां सांगता आमी भियोंक गरज ना. खरीत भाशेन आमी अदीक एकवटान आनी देवाचेर पातयेवन फुडें वचूंक गरज. चुकल्या पासून जाल्यार देव आमकां भोगसणी दिता हें आमी ओळखूंक गरज. आनी ह्या मिसाचे सुरवातेक आमी आमच्या पातकांचो चुकींचो उगडास करून काकूचा देवा लागीं भोगसणे मागुया आनी दूख धरून बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुझीं भुरगीं सुम्या जेजूच्या जल्माचे पोरबेक काळजाच्या उमाड्यांनी ओतरेकून रावता. येदो व्हडतो सोडवंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समरंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाचीं गितां गाव. इस्रायेला कुशालकायेन जय जय कर. जेरुजालेचे दुवे आनंद भरीत जा. सगळे तुज्या काळजान
कुशालकायेचे उलास सोड. तुजेर फॉर्मोन पडलेलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घालें. इस्रायेलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटली, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गोलूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ल्या पोरी तुजे खातीर कुशालकायेचे नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो म्हणुया. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. खरेंच देव म्हजो थारोक. हांव फातयेवून रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल, ताचें हांव कित्तोन गायतां. तोच म्हजो सोडवणार. सोडवणेचे जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगल्या कडेन परगट करात. जबाब इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. सर्वेस्पराक इस्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विजमितां. शेकान शेक प्रितुमीचेर तीं कळयात, गाजयात. सियोनांत रावतल्या न्हू गितां गायनां करात. आनोदाचे उलास सोडात, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. जबाब इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हडतो. बागिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बो मोगाल आनी अपुरबायेच्या बाबा भयणीनो, सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जालो. कसलेच उस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आतापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. देवाचें उतर हें देवाचे फुडपकार. शुभ वर्तमान आयकूंक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं.
तुमचे सोवे आसू लोका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या पुस्कोळ लोकान स्नानदातार जुवांवांक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें, आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. दोंड वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच ओगडें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीट दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात, आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक रावतालो, देखून सगल्यांच्या मनांत जुवांवा विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजेवन बोडवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितोळ करतलो. घोव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगोडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आद्वेंताच्या व क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक आयज आमी आसाव. तयारी करून जेजूचे जल्माचे पोरबेक जेजूक भेटूंक उगडास करून तो पयले पावटी आयिल्लो ताच्या येण्याची, आनी त्याच बरोबर दुसरें येणें येवचें आसा ताचोय उगडास करून आमी तयार जावंक दुसरे पावट जेजू आमकां मेळूंक येतलो. आमच्या जोणेकल्याच्या जिविताच्या शेवटाक आनी ह्या संवसाराच्याय शेवटाक तेन्ना आमी ताका तयार आसूंक मेळूंक, खुशालकायेन ताका मेळूंक. आनी आयज एके भाशेन अर्दो वांटो कसो आमचे तयारेचो जालो कसो दिसता, कित्याक इगोर्ज आमकां 4 आयतार 4 सुमाना सुमार दिता आमी तयारी करूंक, आनी 2 सुमाना संपलीं, आयज तिसरें सुमान आमी सुरू करता. आनी ह्या पासत तिसरी वात ह्या आट्याची, आद्वेंताच्या आट्याची तिसरी वात आयज आमी पेटयता. आनी ती वात जावन आसा रोज कलर, पिंक कलराची. जशे भाशेन तुमी पळयतात यादनिकान आयज आंगली रोज कलराची घाल्यात.
आनी ही वात खेरीत भाशेन आमकां आनी हो कालर रोंग खेरीत भाशेन आमकां उगडास करता खुशालकाय जी आयची वाचपां आमकां सांगतात. खुशाल जायात. पयलें वाचप आमकां सांगता कित्याक इस्रायल पोरशेक जायते वांकडे वाटेन ती गेल्लीं पूण देव तांकां बोगसणें दिवंक तयार आसा. तर ह्या बोगसण्या पासत तांणी खुशाल जावंक. आनी दुसरे सुवातेर खेरीत भाशेन जायते तांचे दुस्मान तांकां पिडापीड दिताले. देव खेरीत भाशेन तांचे वयर जोयत व्हरतलो आनी तांकां ह्या दुस्मानांच्या पिडापिडींतली सोडयतलो. ह्या पासत खुशाल जावंक सोफोनियस प्रवादी उगडास करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योन पावलू आमकां सांगता खुशाल जावंक. आनी तो ही चीट बरयतना खेरीत भाशेन तो बोणकोणींत आसलो. ही वॉज इन द प्रिजन. आनी बोणकोण म्हणल्यार थंयसर सगळेंच दूख आनी कोश्ट आनी थंयसर जण एकल्याक एके भाशेन इंडिपेंडन्स ना. पूण तरी आसतना तो सांगता खुशाल जायात. सगळें बरें आसा तेन्नाच न्हय पूण दुखांत आनी कोश्ट आसा तेन्ना पर्यान खुशाल जावंक भाग्योन पावलो आयज आमकां उगडास करता. आमी जेजूचेर विस्वास दवरून न्हय आमचेरूच पूण जेजून खेरीत भाशेन आमकां ही खुशालकाय हाडल्या. ताचो उगडास करून जेजूचेर विस्वास दवरून ताचेर पातयेवन ताच्या आदारान ताच्या सांगाता आमी खुशाल जावंक भाग्योन पावलो खेरीत उगडास करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो हिरो म्हणल्यार जॉन बातिस्ट. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी ताची खबर आयकल्या आनी तो कशे भाशेन सगल्यांक जायतो लोक ताचे सरशी येता आनी तांकां जाप दिवन जायतो ताचे लागीं विचारता आमी ह्या सोडवंडराक हे मेसियस ह्या माखलोल्याक मेळूंक आनी ताका घेवंक तयार जावंक कितें आमी करूंक जाय, आमी कितें करचें ती विचारतात. आनी भाग्योन जॉन बातिस्ट तांकां सांगता 2 आंगावलीं आसात ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. प्रिशीच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां जायतीं बरेपणां दिल्यांत. न्हेसूंक पांघरूंक दिलां, घरदार दिलां, जेवंक खावंक दिलां आनी साबार देणी दिल्लीं आसात आमकां. आनी ह्या पासत खेरीत भाशेन आमी खुशाल जावंक जाय देवाक आर्गां दिवन. न्हय आमच्याच बोडान आमकां हें सगळें मेळ्ळां म्हूण न्हय पूण देवान आमकां तें फावो केलां देखून. आनी भाग्योन जॉन बातिस्ट सांगता ते प्रमाणे कांयच ना ताका एक आंगावलें तुवें दिवचें. तुजे लागीं 2 आंगावलीं आसात जाल्यार कोणाक कांयच ना ताका एक आंगावलें दिवंक गरजेचें जावन आसा. हें आमकां पवित्र पुस्तक शुभ वर्तमान द गॉस्पल्स टेल अस. तर खेरीत भाशेन हें बिश्टें उतर न्हय वाऱ्यार घालपाचें पूण खेरीत भाशेन आमी दिसाच्या दिसा नियाडून तें पाळपाचें. तशेंच तो म्हणटा जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. कितले फावटी घोडये आमचें जेवण खाण जायते फावटी इबाड जाता. तशें करूंक आमी दिवचें न्हय पूण अदीक बरे भाशेन दुसऱ्यांची गरज कितें ती ओळखूंक. कोण भुकेक सांपडलेलो आसा, गरजेक सांपडलेलो आसा, ताची एक गरज आमी पळोवन घेवंक आनी आदाराक पावोवंक भाग्योन
जॉन बातिस्ट आमकां उगडास करता. त्या उपरांत 2 वसूलदारूय आयलेत ताचे लागीं विचारूंक आमी कितें करचें. ह्या सोडवंडराक, ह्या मेसियासाक आमी ताका येवकार दिवपाक, ताचे येण्याक आमी तयार जावपाक. जशे भाशेन आयज आमच्यान हो विचार करूं येता आमी कितें करूंक जाय. आमी खरीत भाशेन ह्या नातालांच्या दिसा जेजूक खरो येवकार दिवंक, ताचो उगडास करून न्हय फकत 2000 वयर वर्सां आदीं तो आयल्लो म्हूण, पूण खरीत भाशेन तो आयज आमच्या गांवांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या घोराब्यांत आनी आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत तो येता. तर आमी कितें करूंक फावो. आमी जण एकल्यान विचारूंक गरज, जशें ह्या 2 वसूलदारांनी विचारलें आनी जेजून तांकां सांगलें, जॉन बातिस्तान तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच ओगडें घेवं नाकात. तुमकां थारायलां ताचेकूय आनी कांयच ओगडें घेवं नाकात. खरीत भाशेन कायद्या प्रमाणे वस्तू आसात त्यो आमी कायद्या प्रमाणे पाडूंक, दुसऱ्यांच्या बऱ्या पासत, सोमेस्तांच्या बऱ्या पासत. तर खरीत भाशेन ही शिकवण जॉन बातिस्ट दिता ती आमी गोठ मनांत सांबाळुया, वावरूंक करुया. जायते फावटी आवय बापूय आसा तांकां जबाबदारी आसा आपल्या भुरग्यां सोबे. टिचर्स आसात, शिक्षक आसात, तांकां खरीत जबाबदारी आसा तांच्या स्टुडंट्स शिक्षकां सोबें. कामांत ऑफिसांत वावर करतात तांकां खरीत जबाबदारी आसा. देवान दिल्ली जबाबदारी तांकां हो वावर बरे भाशेन करूंक, सोमेस्तांची सेवा दिवंक. पूण जायते फावटी अशें घडटा, आमी हें बरे भाशेन करून सोमेस्तांचें बरेपण वाडोवंकचे सुवातेर आमी आमचेंच बरेपण वाडोवंक सोदता. आमकांच गोडे अदीक थोडे पयशे मेळटले वो आमकां अदीक आब्रू मेळटलो म्हूण आमी जायते फावटी असले ताळणेंत पडटा. आनी ह्या पासत भाग्योंत जॉन बातिस्ताची उतरां आमी सांबाळुया. कायद्या प्रमाणे आसात ते आमचे बरे कायदे आसात ते आमी खरीत भाशेन सांबाळूंक वावरुया. आनी कायद्या आड जे आपस्वार्थीपणान आसा ते आमी पयस करुया. तिसरे सुवातेर शिपाय आयले आनी तांणी विचारलें आमी म्हूण कितें करचें. आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीट दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात, आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन धादोशी जायात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, खरीत शिकोवन भाग्यो जॉन बातिस्ताची पिडापीड आमी दिवंक फाटीं सरचें. दुसऱ्यांचें वायट करपाचें मनांत जायते फावटी थोड्यांच्या मनांत येवं येता. असलें वायट करपाचें आमी पयस करुया. न्हू म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात. कितले फावटी ताळणी येता आमचें नांव सांबाळपाक वो आमकां आमचें नांव वयर काडपाक, दुसऱ्यांचेर बोगलांट घालून तांकां सोकलाक उडोवपाक. ही पातकाची ताळणी, देवचाराची ताळणी, असली ताळणी आमी पयस करूंक वावरुया. आनी देवान आमकां दिलां तें आमी ओडकून घेवया. देवाचें देणें कशें आनी देवाक आर्गां दिवया, खुशाल जावया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे उपाय आमकां दाखयल्यात. हे उपाय घेवन नातालांची परब आमा सोमेस्तांक खुशालकायची परब जावंक आमी वावरुया. उबे रावन आमचो बाबाडचो बेमाजार उच्चारुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो,
पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेक वखदांचो एकदार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया आनी आमची मागणी एकठांय करून सर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचो मोग समेस्त सवे वांटूंक सदांच आयती आसूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कुशलकाय लोकांचे सेवेंतल्यान मेळटा म्हूण वळखून घेवंक आनी भेदभाव करिनासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आपस्वादपणान जियेतोल्या दर एका मनशाचें कालीज देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा सेवेंत बोल्लोलें जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतोल्या दर एक मनशाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तांचे आवडे पूर्ण जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. खेरीतपणी आमचे पोकोलारे मुवमेंटाचे वांगडी आसात तांचे पासत आमी मागुया. जे जावन आसात जबाबदारी घेवपी रिप्रेझेंटेटिव्स तशेंच दुसऱ्या सगळ्या आदार करतल्यांक आमी दिन वाचून सगळी आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पोवितोड्या म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या नागे पवित्र सभेच्या आदवा सोर्वेस्पोर मानून घेवून. मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्बखाडी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांचीं काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं थावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडो नासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो आमचे मोदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रचना आपणा सोबें उबारून नव्यान तिका सपूर्णायेन एकठांवूंक सांडोन गेल्ल्या पातकी मनशा कुडाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावोवंक स्वर्गांत थावन जेजू आयला देवून. देखून स्वर्गींच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. आमी होवंडो खाता आनी एकालसीतले पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण पुरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आयज आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतुमींचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप आमच्या गोवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकां, धर्मिकां आनी मिस्योनारां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुरींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान खेतपणी भाग्योन सान फ्रांसीस शावियर जे सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें मागणें विस्वासान बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ मोगाड आनी दोयाळ जेजू, जो संवसाराचें पातोक काडटा आनी नवें जिवीत आमकां हाडटा, ताच्या जेवणांत आनी मिसावांत मोगान आनी बाबार्थान वांटो घेतात ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळून. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
खुशालकायेन जियेल्लो जेजू, आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगलीं उबी रावुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोरवांशान बोल्ल्या. आमच्या सोडवणदाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोक्ती आनी आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोरबलेल्या पाद्र रॉक कोस्ता ताका आनी सहो बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज सांजे 6:15च्या मिसाचेर वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्म येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी ते घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणींनो, चोत्र आयदोरची डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हील चेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर दोबाजीक जेजूच्या जल्माचें मीस आमी समोरपतल्या. आमचे आर्चबिश बोश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर आमी मीस समोरपतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D projection, mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयांनीर मिसा उपरांत सुरू जावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोवन जातलो. आशिर्वादाक सगलीं उबी रावुया. हांव खेरीत भशेन दिनवासता एक्सपोजिशन कमिटीन आमकां फाव केलें देखून हे मीस मांदावड करूंक पोकलारे जोम्यान आमचे दिनवास तांकां. तशेंच दिनवास सगल्यांनी जाणें आदार दिलो मिसाची भेट सगळे बरे भाशेन जावपाक आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद हे सान फ्रांसिस्कांव देशीं तांचेर आनी सोमेस्तांचेर हांव मागतां. फोकलारे मुवमेंटाचे थोडे प्रोग्राम केन्ना तुमकां खोशी आसा जाणो जावंक जाल्यार तुमच्या गांवांनी वो शारांनी जोमे आसात तांकां तुमच्यान मेळूं येतात, खबर घेवं येता, बारीक खबर काडूं येता आनी थिंगा जमाती जातात तातूंत वांटो घेवं येता. 19 वेर
खेरीत प्रोग्राम आसतलो पिलार जो सुरू जाता 10 वरांचेर आनी सोंपता सांजेच्या 4 वरांचेर. कोणाक वांटो घेवंक कशी आसा तांणी खेरीत भाशेन कळोवचें. सोर वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान एकामेकाची सेवा करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. बागेंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागेंत फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वाकणटाव. आमेन. Tu